एक मागणी आसा बाबा आमकां फ्लायओवर हांगासर दिवचो म्हणून कित्याक लोकांक तेंगासर जावं एम्बुलन्स बाकीचे नुस्तें बाबा मारपी तांकां रोडा लागून ते भीट पडटा ताका लागून तेंच्यांनी पळयलें आपणाक हो फ्लायओवर दिवचो अशें तेंची मागणी आसा. रिटर्न आमकां कांय येवंक ना फकत आमी डिस्कशन करून आमी तेजें सोल्युशन कशें करया अशें तें आमी डिस्कशन आतां जाल्लें आसा. जाता जायना फिजिबिलिटी आहा वो ना ह्योय म्हाका खबर ना पूण आतां म्हाका रेल्वे कडेन बसलें म्हणटकच म्हाका कळटलें आमी ते कडेन डिस्कस करया बाबा हें डिस्कस करून ताका फेसिबिलिटी आहा वो ना जाल्यार आमी कितें सोल्युशन काडपाचें हेजेरूय आमी डिस्कस करपाक हांव रेल्वेक आपयतां आनी रेल्वेक आपोवन हांव तें डिसिजन घेतलो कित्याक म्हाका म्हज्यानूय आतां दाखोवन लोकांक सांगपाक जायना बट दिवपाक शकना. 2030 as per the central notification आमी त्यो गेट्यो बंद जातल्यो आनी गेट बंद जाले म्हणटरीकूच थिंगा एक जे सेंट्रल प्रोजेक्टान ऑलरेडी डिझायन केलो आसता की हुंयच्यान ओवरब्रिज आनी अंडरपास ते डिझायन करता बिकॉज ते गेट बंद जाले म्हणटरी ऑब्वियसली दे हॅव टू सो ते आमी सगळ्यांनी MLA सांगला ते कडेन तो प्लॅन मार वालोर दिता गांवचे सरपंचाक जशे वेलसांव सरपंचाक तशे वेलसांव पंचाक तांकां आज कोण येयले की इतलीं वर्सां जालीं बॉब केले रस्त्याचेर येयले कांय जायना आनी तेणी बरे चिंतपी लोक जो वेलसांवचो आसलो तेणी आज आमचे MLA बाबा अंतरवाजा मेळपा येयले. आमची फर्स्ट मिटींग जाल्ली आनी ते फर्स्ट मिटींगेची आमी एक ठराव घेतलो की आमी ऑप्शन्स कितको फ्लोट करपाक सो 2-3-4 ऑप्शन्स आमी केल्ली पूण ती फायनलायज करपाक आयज आमी आमचे MLA बोलयल्ले.